पर्रा एक घर आणि देऊळ तसेच दक्षिण गोंयान दोन घरां फोडपाची घडणूक ताजी आसतनाच पर्रा आनीक एक घर फोडपाचो प्रकार उक्तडार आयला। बंद आशिल्ल्या ह्या घरांतल्यान चोरांनी लायटीची वायर फारायली। एका फाटोफाट एक जावपी चोरयांक लागून पर्राच्या लोकांमदी भयाचे वातावरण पातळ्ळा। देऊळ फोडला तेच दीस ही चोरी जाल्ल्याचो दुबाव। आमचो हांगासर एक केअरटेकर आहा, त्याच्या लक्षान येयलें की हें घर फोडलेलें आहा म्हणून। पळय कितें आसता, हे चोर असतात पळय ते गांवांत म्हाका दिसता येवन सर्वे करतात खंयची घरां बंद आहात, खंयची हितून रावतात आनी जी घरां बंद आहा पळय तांकां ते टार्गेट करतात। हे पयलीं घर बंद आसता आनी हो आमचो जो एक गांवचो अंकल आहा तो तेजो केअरटेकर म्हणून तो पळयता ते। जेन्ना तो घर उगडून भितर येवपाक येयलो तेन्ना पळयता जाल्यार लॉक मोडलेलें आसलें। सो भितर वयता जाल्यार ते घरांत तशे पयशे बिशे तशें कांय ना, ते बंद आसता घर। म्हणटकीर त्यो वायरी तेंच्यांनी वायरी ओडून त्यो चोरून व्हेल्यो। मागीर सगळी जितली कबटां आसली तितली फोडल्यात तेंच्यांनी, पूण तितून आतां कितें सामान येलां तें तेकाय खबर ना केअरटेकराक। म्हणटकीर आतां पर्रा गांवांत आतां ह्यो चोरयो चालूच आहा। घरान कितें मेळत काय म्हणून चोरांनी कपाटां फोडून उडयली, मात कांयच हातीक लागून नाशिल्ल्यान तांणी लायटीची वायर काडून व्हेली। ते भितर येवन ते सगळें वायरींग काडून घेवन गेल्यात, प्लस ते सगळीं कबटां फोडून उडयल्यात। कितें जालां तें कांय खबर ना म्हाका आतां। दुसरें 2-3 घरां फोडलीं, तितून 3 घरां वायरींगूच येलां। आणि कितें घरान पयशे बीन तशें आसले हांगा? ना पयशे बी कांय ना, तें सामान कांय ना तेंचें। मी सध्या पर्रा भाटीवाड्याचेर एक नवी चोरीचो प्रकार आमकां पळयल्लो आसा। तुमी हो रस्तो पळोवंक शकता, हो रस्तो वयता हांगाच्यान हो रस्तो आहा, हांगाच्यान स्थानीक आमदार आहा तेज्या घरा कडेन हो रस्तो वयता, लागींच हांगाचो आमदार रावता आनी हे तुमी घर पळोवंक शकतात। ह्या घरान चोरीचो प्रकार आमकां समोर येयल्लो आसा। मेयिल्ल्या म्हायती प्रमाणे ही चोरी 4 दीस जाल्या अशें आमकां कळिल्ली आसा, चोरी जाल्या म्हणून। आनी हे जे घर आसा पोर्तुगीज घर, हांगा जी फॅमिली मेंबर आहा ती भायल्या कंट्रीन कामाक आसतात आनी हांगासर ह्या घरान घर केअरटेकर पळोवपाक हांगाचोच एक स्थानीक पळयता। त्याने जे पात्र ओनर आसा ताका फोन मारून सांगलें, तेंच्यांनी म्हापसा पुलिसेन कंप्लेंट दिली आनी म्हापसा पुलीस हांगा येवन पळोवन बी गेल्ले आसा। प्रुडंट मिडिया खातीर सौरव शिरोडकार।